सर आता फादर बोल्मॅक्स यांचे फॅमिलीन पोस्टमॉर्टमा खातीर डिमांड वा रिक्वेस्ट केला अशें कळ्ळां. सो एक्झॅक्ट कितें इन्फॉर्मेशन तुमी दिवंक शकता? Father Bolmax, Anka cardiac arrest, he was admitted in a cardiology department. Upon his demise, uh, his family has requested for a post-mortem examination, which is already been done at this moment of time. Dean Gore Medical College has constituted an expert committee team, which consists of a pathologist, a forensic expert, one surgeon, and another doctor, that is uh, a physician, one more physician. Okay, so once they submit their report, it will be like a provisional report, because not many things will be going for further examination to various laboratories. Okay, so whatever the preliminary report is there, it will be handed over to the concerned police station, that is Vasco Railway Police Station. ओके, सो पोस्टमॉर्टम कितल्यांक स्टार्ट केल्लो आयज? Postmortem was started somewhere around 3 o'clock, and now it is over. And all these expert panel doctors are actually doing their reporting work at the moment of time. सो कितलो टायम वतलो रिपोर्ट हे जावपाक? Means I'm not exactly sure how much time is there, but as soon as it is ready, it will be given to the concerned police station. ओके, जेन्ना तांकां हाडलेले हांगा तेन्ना तांची कंडिशन अशी कितली क्रिटिकल आसली ऑर कितें तेंची आसली? ज्या वेळार तांकां हांगा हाडिल्ले तेन्ना ताका रिवायव करूनच हाडिल्लो, म्हणजे ते कोलॅप्स जाल्ले. ताच्या नंतर हांगा हाडटकच दॅट इवनींग ही वॉज ओके, बरें चलिल्लें ताचें, सांजचेय बरो आशिल्लो, बरें उलयताले बी. बट ताच्या नंतर राती तांकां एकदम मॅसिव कार्डियक अरेस्ट जाल्लो आसा. थंयच्यान ती सगळी कॅस्केड सुरू जाली. हाज्या पयलीं तांचें ऑपरेशन जाल्लें आशिल्लें, तांकां एक वाल्वय घाल्लो आशिल्लो, ताजें ट्रिटमेंटूय सगळें चालू आशिल्लें. सो इट इज अ कॅस्केड दॅट वन्स स्टार्टड. मागीर तांकां लायफ सपोर्टाचेर घालचें पडलें. लायफ सपोर्टार घालतकच रिस्पॉन्स असो बरो आयलो ना. अल्टिमेटली येस्टरडे मॉर्निंग वी लॉस्ट फादर बोल्मॅक्स. ओके, टोटल कितल्या डॉक्टरांनी पोस्टमॉर्टम खातीर कॉन्टॅक्ट केल्ले? 4 डॉक्टरांनी केला. इट्स एन एक्सपर्ट पॅनल ऑफ 4 डॉक्टर्स. फॅमिलीन जेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना कितें तेंच्यांनी रिजन अशें दिल्लें? ना, रिजन तांकां जाय आशिल्लें. कशें आसता, पोस्टमॉर्टम करपाक वेरियस क्रायटेरिया आसतात. ऑल मेडिको लिगल केसीस यू हॅव टू डू अ पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन, आनी नॉन मेडिको लिगल केसीस आसतात तांकां इंडिकेशन आसतात. थोड्या वेळार दर इज पॅथॉलॉजिकल पोस्टमॉर्टम आसतात आनी मेडिको लिगल पोस्टमॉर्टम आसतात. तर भरपूर इंडिकेशन्स आसात. आमचे कडेन सगळे SOPs आसात. आनी जेन्ना ज्या वेळार पेशंट रिलेटिव्स जेन्ना रिक्वेस्ट करता, that also is a indication for doing a postmortem. It only gives us more clarity